जो हायकोर्टाचो सो मोठो जी नोटीस आयिल्ली सगळ्या 192 पंचायतीक तेज्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन करप आसलेलें आमी मातशें आतां कशें आसा इन्स्पेक्शन करतना आमी सद्या रोड सायड घेतला रोड सायडीची जी कमर्शियल स्ट्रक्चर आसा तेंचो आमी आयच्यान सर्वे करपाक स्टार्ट केला कारण आमकांय तो रिपोर्ट प्लेस करपाचो पूण लोकांचें अशें म्हणलें की जायते लोक आमी करतना आतां इन्स्पेक्शन करतना लोकांचें अशें म्हणलें की आमकां तेंचे खूब प्रश्न येतात की बाबा कितके वयतले रस्त्याचे वायंडींग आमी PWDकूय लेटर केल्लेलें PWDक जेन्ना लेटर केल्लेलें वायंडिंगाचो इश्यू ना हायकोर्ट कितें म्हणटा की इलिगल स्ट्रक्चराचो रिपोर्ट दिया सो आतां हेजेर एकूच ऑप्शन आसा जे सरकारान हाय लेवल कमिटी जी फॉर्म केला त्या कमिटीन तेंच्यांनी हेजेर रेजोल्युशन घेवप आनी लोकांक ज्या पद्दतीन कारण जो सर्वसामान्य गोंयकार आसा तेंच्यांनी जरी हांव म्हणिना की बाबा लिगल करचें इलिगल करचें पूण ज्या पद्दतीन तें काम आतां जावपाक जाय आतां सगळ्यांनी जर चुकला जाल्यार ताका एक कायदो असो रेक्टिफाय करपाक जाय की तांकां एक चान्स दिवपाक जाय की तेंच्यांनी रेग्युलरायज करप जर कोण खऱ्यांनीच एनक्रोचमेंटान आसा जावं गव्हर्मेंट लँडान जर बांदला आनी तेजेर जर मनमानी करता जाल्यार तेजेर कारवाई जावपाक गरजूच आसा कारण एनक्रोचमेंटान रस्ते वायंडींग जावं आनी बाकीच्या गोश्टींक आमी आमचो हें आसा पूण बाकीची स्ट्रक्चरां आसा जर तेंच्यांनी कोणी परमिशनां घेवंक ना जाल्यार हांव तेंचे कडेन तुमच्या माध्यमांतून सांगता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक सरकारान असो कायदो हाडचो आनी ती रेग्युलरायज करची कारण आतां लोकांच्या भितर पॅनीक जाला आनी आमी जायत्या पंचायतींनी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट प्रोवायड केला आमकां 17 तारखेक आमी दिला जर हांव तुमच्या माध्यमांतून आनी एक गोश्ट सांगूंक सोदता जर कोणाचे डॉक्युमेंट्स आसा कंस्ट्रक्शन लायसन आसूं मागीर कारण कंस्ट्रक्शन लायसन आसत जावं DCBचें अप्रुवल आसत जाल्यार ते आमकां पंचायतीन हाडून तुमी प्रोवायड करचें त्या प्रमाणे आमी रिपोर्ट तयार करतले